8:29. आज देवानाम kadilia disa, kadirodam kwarma licha. Yonisaca pokładam koru, sobuja byli Boga. Hekalismo naci zauzobli, tebacie a to jauka. Papa, ani Boga, ani powitratnia, co nas zasra. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Hai sorres poracciamo mira, anondanditor soruja. Iso hajco amci porbeco, do vegi procunta uja. Survam cetale tai coru, sotto sanula soruja. Uscin boruram și calța, te va corvic moima, te rotori divia. Alleluia, 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 alleluia. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाचो युकार आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन आमी परब समोरून सायबीण मायच्या जल्माची आज देवाक आमी दिनवासुया. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक आपल्याक मागूंक लायता आपल्या जल्माचो दीस फ्रेडी डिसिल्वा किरीत भाशेन ताचेर आनी तशेंच साल्वादोर फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक किरीत भाशेन मागूंक लायता. तांचे देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडून देवान तांकां बरे भलायकेन राखो आनी सांबाळो म्हूण तांचे खातीर मागतना मागुया सगल्या आमच्या आवयां खातीर. आमच्या आवयांनी आमकां जल्म दिला. किरीत भाशेन जीं कोण आसात तीं संवसारांत बरे तरेन आपले भलायकेन आसूं आनी जीं कोण सुर्गीच्या राज्यांत आसात तांकां सासणाचो विसो मेळूंक आमी किरीत भाशेन मागुया. तशेंच मागुया गोरबेस्त आसलेली आमची जायती काजारी बायलो तांचे बरे तरेन आपल्या जिवितान देवान उदीक आनी उदीक तांकां देण्यांनी भरून बरे तरेन भुरग्याक जल्माक ताणें हाडूंक तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो आज आमी किरीत भाशेन सायबीण मायची परब समोरमतांव. सायबीण माय जावन आसा आमकां देवाचें एक उत्तम देणें. आपल्या जिवितांत किरीत भाशेन देवान तिका विचून काडली आपल्या पुताची आवय जावं. हाका लागून जल्मांतान तिका आपल्या आवयच्या कुसव्यांतान मूड पातकांतली देवान निवारली. हाका लागून बाबा भयणीनो आमी लातीन भाशेन कांय बरें तें गायन करता. Immaculada Concepción Sancte Mariae Virginis
म्हणूक की खरेंच सायबीण माय इमॅक्युलेट तिच्या ह्या जल्माच्या दिसाक आज किरीत भाशेन देवाक आमी दिनवासुया, कित्याक ती सगळ्या देण्यांनी भरलेली, देवान तिका सगळ्या वायटांतली निवारली, भोव करून मूळ पातकांतली देवान तिका सांबाळली. आमकांय देव 2 दिसाक विचून काडटा. पवित्र स्नाना वरवीं देवान आमकां सगळ्यांक विचून काडल्यान. आमी ह्याच देवाची फाटलावदारां ह्या संवसारांत जियेतना सायबीण मांयचे विणवणेन आमचें जिवीत देवाचें मंदीर कशें आमी जिवंक आमकां खोतखोतीत तिचे विणवणेन खुरपा आनी बोड मागून घेवया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर बाबा भयणीनो आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे काकृतीक उलो मारून आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून माग. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sorgi moi madeva Sonsa moi madeva kul sorgi moi madev sarvespora deva sorgi chare moi madeva kul sorgi moi madev sarvopnida deva papa deva papa deva kul sorgi moi man ami tuka namaskar kota ami tuka dinasta tuja tu vaibhavaso ami tuka vakanta sonya Jesus Christa Bapacha Eklas Puta Somya Deva Somya Deva Deva Shri देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उचल्याक बसला आमचे मागणी ऐकून Kita puri आज्ञा सांग महिमा देवा कुसुरी महिमा देवा देवा बापाची महिमा देवा कुसुरी महिमा देवा
eklos tuoi, moima devacus surgi, moima de, eklos tuis vol, eklos tuoi, Biscup, moima devacus surgi, moima deva, Amen, Amen. Pratuhya Surginच्या बापामच्या सर्वंडाराक मनशा सोयम दिवचे खातीर ओगोणी चार वायनान मोगान बाग्यो तांकवार मारीक तुवें सोलमा हांका हाडली ओतीचो सोलमा दीस व्हडा संतोसान आमी समोर उमताव तुवें वेचून काडलोले जेजूच्या आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजूत घेवंक बाबार्थान बोरवशान आनी मोगान वाडोत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या हा सासना मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप पूण तूं बेतलेमा एफ्राता जुदाच्या कुळामध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो ओरूम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळाचो त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पर्यंत सोर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो उपरांत तांच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो जोमो इस्रायलाच्या पुतादुवांच्या एकवटांत परततलो तेन्ना सोर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकूंक तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो आनी ती भिरांती विणे रावतली कित्याक तेन्ना थावन ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो देवाचें उतर हें आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब सोर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां पोत्तून म्हणुया सोर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां हांव जाल्यार सोर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद बरी जावन म्हजें काळीज जबाब सोर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां सोर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां भोव वर्त्या सोर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां सोदगितां गायतां जबाब सोर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां उद्गार संतोषाच्या उल्हासाने संभ्रमया सगळी आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो निती आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सूर्याक मारयेन उबेचो केलो Sorbespora, sorbespora, Sorbespo तुमचे सोवे आसू मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची
Shoo Bortoma. जेसू ख्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्रामाचो पूत ही ताची पिळगी. अब्रामाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मलो जुदा आनी ताचे भाव. जुदाक जल्मले पेरेज आनी जारा, हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो हेजरोन, हेजरोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो अमिनादाब, अमिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआज, हाची आवय राहाब. बोआजाक जल्मलो ओबेद, हाची आवय रूत. ओबेदाक जल्मलो जेसे, आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा. दाविदाक जल्मलो सालोमाव, हाची आवय उरियाची पोतीन. सालोमाक जल्मलो रबोआम, रबोआमाक जल्मलो अबियस, अबियसाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोसफात, जोसफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो उजियस, उजियसाक जल्मलो जोअतम, जोअतमाक जल्मलो आकाज, आकाजाक जल्मलो हेजिकियस, हेजिकियसाक जल्मलो मानासे, मानासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियस, आनी जोसियसाक जल्मले जेकोनियस आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोजेक बाबिलोनियन निर्वाशी करून व्हेली. बाबिलोनाच्या पडदेसा उपरांत जेकोनियसाक जल्मलो सलातियेल, सलातियेलाक जल्मलो झरोबाबेल, झरोबाबेलाक जल्मलो अबियूद, अबियूदाक जल्मलो एलियाकीम, एलियाकीमाक जल्मलो आजोर, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आखीम, आखीमाक जल्मलो एलियाद, एलियादाक जल्मलो एलियाजार, एलियाजाराक जल्मलो मातान, मातानाक जल्मलो जाकोब, आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात, तो जेसू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो 2 वंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा, तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतली, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकनारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. मुगार बाबा भयणो, आयच्या ह्या खुशालकायेच्या दिसा भोव करून सायबिणीच्या बड्डेया दिसाक जल्माची परब आमी समरुमता, तेन्ना पवित्र सभा व्हडा दबाज्यान ही परब समरुमता आनी किरीत भाशेन सगळ्या संवसाराक मारयेची फौज, आमी तांकां लिजन ऑफ मॅरी म्हणटा, ही किरीत भाशेंतल्यार किरीत भाशेन फावो तो मान आमी तिका दिवंक गरज. आज हे वस्तूचेर आक्रमण जायतो लोक करता, आज हे वस्तुरेक जायतो लोक नाकारता, आज हे वस्तुरेक भाव भयणो जायती आमचीच क्रिस्तांव भाव भयणां किकोन करतात. कित्याक गाय, कित्याक सायबीण मायन जल्माक जेसू काडलो आनी तिचो वाव सोंपलो अशें थोडी जाण सत मानतात. सायबीण मायन जेसूक जल्माक काडलो, देवान तिका एक वस्त कशी वापरली, तिचो वाव तुयतान सोंपलो आनी तिका कसलोच वाव ना. हो भयणीनो, आमचे तर गिन्यानान आमी नियाळ्ळे जाल्यार आवय जावन आसा एक उत्तम देणें आमकां, आनी देवान हे वस्तुरीक
आपल्या पुताची आवय जावूंक वेचून काडली. केदें व्हडलें भाग. आयचे दिसाक आमकां शुभ वर्तमान किरीत भाशेन जेजूच्या लोकगोंतीची खबर आमकां सांगता आनी पिळगा कशी जेजूची आयली तें आमकां सांगता. अब्राहमाक तान दावीद पर्यंत पयलो भाग आमकां मेळटा. उपरांत बाबिलोनियंत गुलामपणांत कशी परजा वेता तो दुसरो भाग आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. आनी तिसरो भावा भयणो जेजूच्या जल्माक येवं पर्यंत जुजेचो जल्म येवं पर्यंत कशे तरेन पिळगा आयली ती आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. इतलेंच न्हय, आयच्या शुभ वर्तमानांत मारयेची खबर आमकां मेळटा. 3 वस्तू मारयेच्या जिवितांत आयच्या शुभ वर्तमान आमी नियाळटा. पयले सुवातेर देवदूत येता आनी तिका देवाच्या पुताची आवय जातली म्हूण नोमान म्हूण पाचारता. कित्याक काय देवदूत तिका नोमान म्हूण पातयेता गाय? कित्याक पाचारता गाय तिका? आंज बोडवो न्हय पूण गाब्रियल. कित्याक पाचारता गाय? कित्याक ती मूळ पातकांतली भाव भयणीनो सगल्या वायटांतली तिका देवान निवारलेली. हाका लागून तिच्या आवयच्या कुसव्यांतान ती नोमानाची ओस्त जावन आसली. हाका लागून गाब्रियल देवदूत किरीत भाशेन तिका नोमान कुरपेन बरलेली उतरां पाचारता. आनी भावा भयणीनो ही उतरां पाचारून आयक तूं एका पुताक जल्म दितली, तूं गोरबेस जातली. भाव भयणीनो आमी त्या काळार तो नदर मारीत बकून आमच्याय काळार तर आमी नदर मारीत कोणूय एक आंकवार चली तिका तर गोरबेस आसा म्हूण सांगलें जाल्यार थोटाक तिणी. आनी सायबीण मांयच्या जिवितांत तशें जालें. देवाची येवजणेक ती राजी आसली खरी पूण देव हे तरेन आपल्या सगळें येवजण करतलो हें ती नोकळो आसली. आनी भाव भयणीनो त्याच वेळार जेन्ना गाब्रियल देवदूत तिका समजायता देवा लागीं घडोना तसलें कांयच ना, तुका वेचून काडल्या आनी तूं गोरबेस जातलें आनी एका पुताक जल्म दितलें आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें ताका पाचारतले. तेन्ना देवाचे येवजणेक खालतीकायेन मारिया आपली मान बागून दुसरो भाग आमकां मेळटा. ही आसा देवाची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, म्हजे उतरा प्रमाणे न्हय, तूं सांगताय ते भाशेन जावं दी. म्हणटच देवाच्या उतराक खालती जाता, देवाच्या उतराक आपल्याक रिती करता, देवाचे कुरपेक एक आयदोण कशी कुरपा आपूण भरून घेता. बाबी आयच्या दिसाक ही मारयेचेर आमी नदर मारतना जायत्यो वस्तू देव आमकां शिकयता. कितें शिकयता? पयली सुवातेर देवाच्या उतराक उक्ती रावली, देवाच्या उतराक राजी जाली, देवाची कृपा आपले भितर घेतली आनी देवाक जें मानता तें करूंक सदांकाल आपलें समर्पण तिणें केलें. उपरांत आमकां तिसरो भाग मेळटा जुजे गमता की आपल्याक उतर जाल्ली ती अस्तोरी गोरबेस आसा आनी गुप्ती तिका सोडून दिवंक सोदता. आनी भावा भयणीनो तिका खिरीत भाशेन आपूण सोडून दितलो, लज तिची करची ना अशें जुजे येवजिता तेन्ना देवदूत सपनान येवन तिका म्हणटा, जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. स्पश्टपणी सांगता देव हो गोरब कसो संभवला तो. तुका आनी प्रश्न नात, तुका आनी डावट्स नात, तुवें आनी दुसरें चिंतची गरज ना. देव आपली येवजण जुजेक उक्ती करता. आनी बाबा भयणीनो ती एका पुताक जल्म दितली आनी कितें ताचें नांव ह्या संवसारांत पाचारतलें तेंवूय जुजेक सांगता. आनी भाव भयणीनो हें आयकल्या उपरांत जुजे आपलो निर्णय बदलता आनी देवाच्या उतराक राजी जाता. आज तुका आनी म्हाका मारयेच्या जल्माक एक व्हड आमचो भावा भयणीनो थाराव घेवचो गरज. देवाच्या उतराक आमी राजी आसूं. सगळे खालतीकायेन देवाची येवजणी आमच्या जिवितांत आमी पाडूं. देवाच्या ह्या कुरपेक आमचें आयदोण जे रिती आसा तें आमी उक्तें धरून कुरपाक घेवंक. तेन्नाच की आमकां सगल्यांक जशें आमी म्हणटा
जी सायबीण माय आमकां देवा सवें विनोती करून मुखायले देर उगोड ना जाल्यार फाटलें देर जोने उगडून आमकां सुर्गीच्या राज्यान भितर घेवंक सदांच तयार आसता ती आमचे सगळें सदांच तयार आसतली. तिचेच विणवणेन आमचें जिवीत चलूंक आनी तिची कृपा आमकां मेळूंक खतखत्यान आयच्या दिसाक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. Utkacha Jesus'cia Betuita carismoce Jesus'cia carza sove Betuita मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सगळे स्वर मानून घेवं. भोव मोगाड बापा व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनशा सोयम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सोर वंदावण्यांतली निवारूंक दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवं तुजे मुखार तो व्हरून पावूं हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सूर काडयान सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मलेली निती आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका थाड्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सोय सोय.
सर्वेस्पराची नावी येतात कासून उसोली बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक पुरात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन म्हणा तुवे रक्ता सुवाती सोम्या संसाराच्या सर्वोंडारा आमची सोडून बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडून उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगती तिचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून दमदूत आनी सोद काडी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवीं त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां दिवा दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे आमी बरोशा नोत्रेक तांव तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचीच न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमत शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय रासोर चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली तू संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत खोल देवाची शिली तू संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत खोल देवाची शिली तू संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
पळयात एक आंकवार प्रसूत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. तो आपले पोचेक पातकांतली सोडयतलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्मोल्ली बाग्योंत आंकवार मारिया आख्ख्या संवसाराचो बरवंसो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांटें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैबान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अंतरेकून सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सरवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जिवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बाबा भयणीनो, मिसाची भेट समोरमतना कोणाक तरी आमच्या भावाक वा भयणीक वर्साच्या वर्साक कसली तरी एक पिडा आसा. ही पिडा ताची खिरीत भाशेन पेकोवणी मेळटल्या आनी पेकोवणी जेजूक आमी शेवतना ही आमकां फावो जाल्या. देखून आमी खिरीत भाशेन आज देवाक दिनवासता सायबिणीच्या ह्या जल्माच्या दिसा. तुमचे मदें कोणूय तरी आसतलो वो पळयतात ती मिसां, तांकां कोणाक तरी एकल्याक ही पेकोवणी घेतल्या आनी ती फावो जाल्या. देवाक आमी दिनवासता. पादवीगाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी आमच्या PPCच्या सगल्या मॉडरेटरान ताच्या वांगड्याच्या नांवान, आमच्या सांकिस्तांवाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आज खिरीत भाशेन सायबिणीच्या जल्माची परब आमी खिरीत अंतरेकता आनी तुमकां खिरीत भाशेन सगल्यांक खुशाल परब म्हूण एकदां परतून एकदां म्हणटा. विश यू ऑल अ हॅपी फीस्ट ऑफ मदर मॅरी. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उत्सुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया T21 पेज नंबर 213. T21. जगांत आमची